फिरान गायन घेऊया A4 पेज नंबर 2 A4. हा पयल्या मुणाका भुरग्यां तुज्या येपोवी मिसाचे भेटेक दोन्या ओय उबारून आमची गोडी काळजा आयज तुका दिता कोतकोती दागां ओय उबारून आमची गोडी काळजा आयज तुका दिता कोतकोती दागां आमी चोळना तुज्यो सोपोवेदार बियोन पूण मोगान आयल्या ह्या वेळार बायकोगी कोळगांची तोयार दिवंक तुका एक मोगाचो नमस्कार बायकोगी कोळगांची तोयार दिवंक तुका एक मोगाचो नमस्कार. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. आमचे इतेसांव मागतांव लिनॉय डिकॉस्टा आमचे एक एकल्याचे मागणे ह्या बलिदानांतल्यान आमी बापाक उबारुया मागुया शांती खातीर. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. ह्या बलिदानान आमी वांटो घेतना आमी मागुया ह्याच देवाच्या आत्म्यान आमी बरोवंक आसूंक कित्याक येता त्या हेतराक आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब आमी संबरोमतल्या म्हणटच होच देवाचो आत्मो आमकां आदार दिवंक देवाचे मोहिमे खातीर आमी वावरूंक ह्या देवाच्या संबंधान आमी आसूं एक आसूं. आनी जायते पावट आमी आमचीच मोहीम आमी सोदल्या जायते पावट आमकां हे सगळे संबंद संवसाराचे जाय देवाचे संबंद आमी पाठीन दवरल्यात. ओळखून घेवन हो गूड फावो ती बरी संबरोवंक देवाचे काकुतीक आमी उलो मारूया. बरोबर म्हणुया. सोद पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागिवोन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भोक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बुकसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवंक आमेन. सोम्या काकूत कोर काकूत कोर सोम्या काकूत कोर काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर काकूत कोर सोम्या काकूत कोर काकूत कोर सोम्या काकूत कोर काकूत कोर. प्रार्थुया. बापा तुवें तुजे पोरजेक लीज बोवाचो भाग्यवंत आंतोन खोऱ्या बावाडाचो हुशार प्रोत्सोंगदार
आनी गोरजे आकांताक थीर आस्कारी जावंक दिलोय. ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताची शिकवण पाळून सगल्या आमच्या आडकोलींनी तूं आमच्या आदाराक येताय म्हूण आमकां बोगोशें कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजी सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमीन. धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. मिलेत तावन पावलू एफेसाचे पवित्र सभेच्या जाणट्यांक आपोवंक धाडले आनी ते पावले तेन्ना ताणें तांकां अशें म्हळें, आजयेंत हांवें पांय दवरला तेतून तावन हांव तुमचे मदें कसो जियेला तें तुमी जाणात. सगळे ल्हानविकायेन आनी जुदेवांच्या आडका नाडकांक लागून दुखी कोश्टां मदें हांवें सुम्याची सेवा केल्या. तुमकां बऱ्याक पडटा तें करूंक हांव केन्नाच फाटीं सरलो ना. हांवें तुमकां धर्म परगट केला आनी सोबे माजार तशेंच तुमच्या घरांनी तुमकां शिकोवन दिल्या. देवाशी परतून येयात आनी आमच्या सुम्या जेजूचेर विस्वास दवरात म्हूण जुदेवाक आनी ग्रीकांक हांवें उलो मारला. आनी आतां पळयात, कैदी जालोच म्हूण समजून हांव जेरुसाल्याक वेतां. तुंय म्हाका कितें घडटलें तें हांवूच नकळो, पूण म्हाका बंदकोण आनी कोश्ट रावतात म्हूण पवित्र आत्मो सगल्या शारांनी म्हाका कळयत आसा. पूण हांव म्हज्या जिवाची पर्वा करिना, न्हय म्हूण ताका कसलेंच मोल दिना. देवाच्या देण्याच्या शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवचे पासत म्हज्या जिविताच्या शेवटाक सोम्या जेजू कडचें घेतिल्लें मुनियारपण शाती पावंक ही एकूच म्हजी आशा. हांवें तुमचे मदें भोवून राज परगटलां, तर आतां तुमी सगळीं नव्यान म्हजें तोंड पळोवची नात म्हूण हांव बरो जाणो. देखून आयच्या दिसा सोपूत घेवन तुमकां सांगता, तुम्हा सगल्यांच्या जिवाचो हांव जबाबदार न्हय, कित्याक देवाची आख्खी येवजण तुमकां कळीत करूंक हांव फाटीं सरूंक ना. सर्वेस्पराचें उतर. जबाब. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. सगळीं म्हणुया, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. देवा, तुज्या उदार बोळेपणाचो तुवें बरोच पावस धाडलोय आनी सुकून करपून गेल्लो तुजो दीस तुवें नव्यान सुफोळ केलोय. थंय देवा तुज्या बरेपणान तुज्या गरिबांक तयार केल्लें तुजे परजेक बिराड गावले. जबाब. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. दिसान दीस निरंतरी देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण करता तो देव, आमचो भार आपुणूच उबारता. कसलो देव आमचो, ताच्याच हातांत तारण आसा. मरण आनी जिवीत सर्वेस्परा देवाचेच गूट. जबाब. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. हांव
बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शारोती दितलो आनी हो तुमचे सोवें सदांकाल आसतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. जुवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमान तुका सोम्या. आपले दोळे स्वर्गार लावून जेजून म्हणलें, बापा वेळ पावलो, पुतान तुका मोहिमा दिवंक, तुज्या पुताक मोहिमेवंत कोर. तुवें ताका दिलेले सोमेस्तांक ताणें सासणाचें जिवीत दिवचे खातीर आख्ख्या मनशा कुलाचेर तुवें ताका अधिकार दिलाय. सासणाचें जिवीत तें हें ताणें तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या त्या जेजू क्रिस्ताक वळखून घेवंक. हांवें तुका पृथ्वीचेर मोहिमा दिली. तुवें म्हाका करून दिलेलें काम हांवें शाती पावयलें. आतां बापा, संवसाराचे आदी तुजे सांगाता जी मोहिमा आसली तेच मोहिमेन म्हाका बोर. संवसारांतले काडून तुवें म्हाका दिलाय ते मनशांक हांवें तुजें नांव कोलीत केलें. ते तुजे आसले आनी तुवें ते म्हाका दिलाय आनी तांणी तुजें उतर सांबाळ्ळां. जे सगळे तुवें म्हाका दिलाय तेंय तुजे कडसून येता म्हूण आतां तांकां कळ्ळें. जी शिकवण तुवें म्हाका दिलाय ती हांवें तांकां दिल्या आनी तांणी ती मानून घेतल्या. आनी हांव तुजे सून आयला म्हूण तांणी खरेपणीन वळखून घेतला. आनी तुवेंच म्हाका पाठयलें म्हूण तांणी सोत मानला. तांचे पासत हांव मागतां, संवसारा पासत मागिना, पूण तुवें म्हाका दिल्याय तांचे पासत मागतां, कित्याक तें तुजें, जें म्हजें तें सगळें तुजें, आनी जें तुजें तें सगळें म्हजें. आनी ताचे वरवीं म्हाका मोहिमा मेळ्ळ्या. आनी आतां हांव आनीक संवसारान ना, पूण ते संवसारान आसात आनी हांव तुजे शी येता. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, देवाचें उतर आमी नियाळूंक पळयता. हांव जेजू मागणें करता आनी खिरीत भाशेन हो एवांजेल आमी पळयता. हांव जेजू हें लांब मागणें ह्या आवेसरांत आनी उपरांत जेजू येतलो आपले कश्ट सोसूंक, मरूंक आनी पुनर्जिवन जावंक. आनी ह्या भारांत तो आसतना, ह्या संकोश्टांनी आसतना काय बरें मागणें करता. पयले सुवातेर तो मागता म्हणटा पळय तें हें, हांवें तुका मोहिमा दिली, कित्याक तुवें म्हाका कितें काम दिलेलें पळय तें हांवें शाती पावयलें. आतां तूं म्हाका मोहिमेवंत करतलोय, तूं म्हाका मोहिमेवंत कर, कित्याक हांवें तुजे पासत हो वावर केला. हांवें तुका ह्या संवसारान मोहिमा दिल्या, तूं म्हाका मोहिमेवंत कर. प्रितीच्या भाव भयणीनो, भाग्योन पावलूचें जिवीत एफेसाचे पवित्र सभेन अशेंच जालें. पावलू बरयता आनी म्हणटा, हांवें सेवा केली जाल्यार जुदेवांची आनी त्याच बरोबर विदेशांची.
तुमचे बरोबर हांव रावलो, तुमचे बरोबर जें कितें हांवें देवाचें उतर तुमकां शिकयलां तें हांवें तुमकां दिलें, तुमकां पाठयलें. पूण म्हजे सेवेंतल्यान तुमचे बरोबर रावन तुमची सेवा करून आमी आयज ह्या संवसारान जियेतना आमी पळयता आयज मनीस ह्या संवसाराचे मोहिमेक कितलो वावुरता, कितली ताका ह्या संवसाराची नामना जाय, मोहिमा जाय, तरक्की जाय, वयर पावंक जाय आनी हातूंतल्यान कितली ताची कुशालकाय आनी कितलो ताचो दोबाजो, कितलो तो एके भाशेन हो दोबाजो कोत्ता आनी ताका करूंक रावता. पूण आयज देवाचें उतर आमकां शिकयता ही आमकां देवाची मोहिमा मेवतली जाल्यार आमचें जिवीत जावंक जाय सेवेन भरलेलें, एकामेकाच्या हुस्क्यान भरलेलें आनी एकामेकाक आमी एके भाशेन ही मोहिमा आमी जोडटले हांव जाल्यार जेजूचें जिवीत नियाळ्ळें जाल्यार तातूंत त्याग आसा, कोश्ट आमी व्हरोंक जाय आनी त्याच बरोबर सॅक्रिफीस आनी तातूंतल्यान आमचें मरणूय जावंक जाय. वी हॅव टू डाय एवरी मोमेंट, एवरी डे टू लॉट ऑफ थिंग्स, जायत्यो वस्तूंक. आयज आमी पळयता हे त्याग सॅक्रिफीस ना, जायते नान, जायते आसत जाल्यार जायते नान. आयज पळय जायते पावट आमी पळयता जायतीं जाणां आयज काजार जावंक सोदिनात, कित्याक ताका हें काजाराचें जिवीत जातून त्याग सॅक्रिफीस आसा नाका. आयज हे काजाराच्या जिवितान आमकां आमी पळयता जायतीं भुरगीं आमकां नाका. आदल्या तेंपार आमी जायतीं भुरगीं, एकूच भुरगें जालें आनी बॉर्न. कित्याक ह्या भुरग्यांक तांकां बरे भाशेन वाडोवंक, तांचे सगळें तांचो परामोस करूंक, सॅक्रिफीस करूंक नाका. तेच बरोबर जायते जाणांक आयज पाद्री जावंक, माद्र जावंक नाका. आपोवणें ना अशें न्हय, पूण हातूंतल्यान जायते त्याग सॅक्रिफीस आसा हें नाका. म्हण ताका जाय ह्या संवसाराची मोहिमा, ही संवसाराची नामना आनी ह्या संवसारान तांची एके भाशेन ही तांचो दोबाजो करूंक. म्हणटूच आमी कितें मागतले हांव जेजूचें मागणें काय बरें, ह्या संवसारांतली मोहिमा न्हय बाबा, हांवें तुका मोहिमा दिली आनी कशी ती आमी जाणाव. दुसरे सुवातेर आमी पळयता जेजू मागणें करता, बापा ही सगळीं तुजी, तुवें ती म्हाका दिली आनी ती हांवें म्हजी करून घेतली. म्हजी ती आतां आनी तेच बरोबर तुजी. म्हणटूच म्हजी कशी आनी तुजी कशी ती बरोबर आसुनी, बरोबर रावनी, बरोबर वाडोनी. प्रितीचे भाव भयणो, बागेवन पावलो एफेसाचे पवित्र सभेन आसतना तो चल्लो म्हणटा आपूण, आनी चल्लो म्हणटा तेन्ना तो म्हणटा तांकां हो मोगाचो उमाव, हे मोगाचें उतर तांकां दिता. तांणी हें देवाचें जिवीत घेतलां पळय तें ताचे लागच्यान बरोबर सांबाळूंक. आमकां खुणायता बागेवन पावलोचें जिवीत, जेजूचें जिवीत एक बरो गवळी कशें, बरें गवळी कशें तांचो त्याग, तांचो सॅक्रिफीस जालें जिवीत दिवंक, बरें करूंक, बरें पावोवंक. म्हणटच हेंच आमी तर बरी गवळी कशी आमी वाडटा जाल्यार आमचें जिवीत अशेंच जावंक जाय. बरें उलोवंक, बरें दिवंक, बरें पावोवंक, सगळें आमकां घेवंक न्हय, पूण एका बरो गवळी तो जाता जाल्यार असलें जिवीत जाता. बरो गवळी हांव म्हज्या कुटुंबान, बरो गवळी हांव म्हज्या समुदायान, बरो गवळी हांव म्हजे फिगोर्जेन, बरो गवळी हांव म्हज्या वावराचे सुवातेर. हें काळीज आमकां आसा खरेंच आमच्या कुटुंबान, आमच्या समुदायान, आमची फिगोर्जेन आमी खरेंच एकामेकाची कशी आमी वागता, एकामेका सवें आमचें जिवीत कितलें वेता ह्या बऱ्या गवळ्या सारकें. एकामेका सवें आमचें जिवीत आमच्या कुटुंबान कितलें वेता. आनी तिसरे सुवातेर आमी पळयता जेजू म्हणटा मागणें करून, बापा जें सगलें तुजें तें सगलें म्हजें. काय बरें दाखयता दॅट इंटिमेट रिलेशनशीप जेजूची आनी बापाची. म्हणटूच ह्या खोल संबंदान जेजू वाडलो, इन दॅट इंटिमेट रिलेशनशीप ऑफ द फादर. आनी तेच बरोबर आमकांय ताणें ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं आमकांय ह्या खोल संबंद ताणें आमकां दिल्यात. So also for us, with the grace of the Holy Spirit, we can grow in that intimate relationship with God.
प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी पळयता आमकां जाय इंटिमेट रिलेशनशीप with our families, with our children, with the things of this world, कितें आमी करून, पूण how much we are intimately connected with God. खरेंच आमी उठ्ठना बसतना आमी उलयतना चलतना आमी हें सगळें खरेंच म्हजी ती खोल सोयरीगत ह्या म्हज्या देवाशीन वाडटा, आनी खरेंच ती वाडटा जाल्यार आमी पळयतले आमी ह्या संवसाराची मोहिमा सोदचे ना, पूण देवाचे मोहिमेक आमी वावुरतले. आमी खरेंच एक खोल संबंदान इन दॅट इंटिमेट रिलेशनशीप आमी आसा जाल्यार आमी बरे गवळी जातले. आमच्या ह्या गोरोब्यान, आमच्या समुदायान, आमच्या फिगोर्जेन बरोबर हाडूंक एकामेकाक. आनी खरेंच आनी आमी ह्या खोल संबंदान आमी आसा जाल्यार खरेंच आमचें जिवीत देवाचें जिवीत जातलें. देवाच्या जिविताक सोदूंक आनी हेच देवाच्या जिविताक एक दीस आमी पावूंक. आमी येता दर मंगळाराक ही भक्ती आमच्या बागेवन लिजबोवाच्या आंतुनीची आमच्या जिवितान आमी दवरूंक. जायत गोडेक म्हजें मागणें आसा, जायत गोडेक म्हजो कितें आवडो आसा, म्हाका हुस्को आसा, म्हाका पेकोवणी जाय, पूण ह्याच बागेवन ताचें जिवीत जालें असल्याच शेगुणाचें. पयले सुवातेर ह्या संवसाराची मोहिमा जोडूंक न्हय, पूण देवाची मोहिमा. आनी आयज पासून आमी पळयता ह्या देवाच्या सांगातान आमी तर हें ताचें विजमीत आमच्या जिवितान घेता जाल्यार हे देवाचे मोहिमेक लागून घेता, ताच्या आदारान देवाचे मोहिमेक. दुसरे सुवातेर तो बरो गवळी कसो तो वावुरलो, पवित्र सोबेची शिकवण दिवंक जुंय एके भाशेन वायट शिकवण वचताली, पवित्र सोबेचे शिकवणेक तो उबो रावलो, म्हणटच बरो गवळी. आनी तिसरे सुवातेर ताचें जिवीत जेजूच्या जिवितान कितलें दडलेलें, दॅट इंटिमेट रिलेशनशीप की ताच्या जिवितान जायतीं ओचोरयां केलीं आनी आयज पासून तो जेजू कडेन मागोन आमच्याय जिवितान ही ओचोरयां पावयता, बिकॉज ऑफ दॅट इंटिमेट रिलेशनशीप वीथ जिजस. आमी ह्या जेजूक घेता, आमी ताका घेतल्या ह्या संस्कारान, तो आमचो आदार, तो आमची गोठाय. आमी ह्या संवसारांतले मोहिमेंतली भायर सरून देवाचे मोहिमे खातीर आमी वावरूं. आमी बरे गवळी जावंक तो आमचो आदार, तो म्हजी गोठाय. आनी हांव तर खरेंच ह्या खोल संबंदान येता जाल्यार म्हज्याय जिवितान हांव ही विजमितां देवाची पळयता, देवाची पेकोवणी घेता आनी खरेंच ह्या देवाच्या मोगाचो हांव जाता एकामेकाक. उबी रावया. ह्याच देवाच्या उतराच्या उजवळान ह्या वेळार आमचे मागणे आमी बापाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजू भाशेन आपल्या हातान घातलोले पोरजेक प्रिती मोगान वाडोवंक आनी तिचे सोवे व्हड हुस्को दाखोवंक बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आमी सगळीं एकामेकाक सदांच बोगसूंक तयार आसूंक आनी हे वरवीं जेजू भाशेन शांत आनी ल्हानवी काळजाची जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आयज बागीवून आतोनीचो दीस भोगतीन पाळटना आनी सगल्यो आमच्यो गरजो ताचेच मोजतीन
देवा मोर्यान उबारतना आयचे इतेसांव भेटयलोल्या लेनोय दिकोस्ता आजचे पासत देवा लागीं मागुया. सोगीच्या देवा बाबा आमचे मागणे ऐकून घे. सोगीच्या देवा बाबा आमचे मागणे ऐकून घे. बापा, आमचे मागणे आमी तुका केला. तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बोल. ह्याच तुज्या आत्म्याचे कुरपेन आनी गोठायेन आमी तुजी मोहिमा सोदूंक, आमी तुजे सवें एक जावंक आनी तुज्या संबंदान खोल रिगून आमी तुजें जिवीत सगल्यांक पावूंक. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. दाना तोयरे वेळार आम गायन घेवया C32 पेज नंबर 42 C32. Sorvespora deva suicar con endereia soria undiace. I betu kamanta toshikon e betin galtau sudu kamche. Yannick povitutra muntolo bodlun savia soria undiaco. Amche dele koru pautolo Kristace kun rogot grasanco. Sorvespora deva suicar con endereia soria undiace. I betu kamanta toshikor e betin galtau suk dukamche. मोज्या बाबा भणीनो, हे आमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, लिस्बोवाच्या बागेवन आंतोनीच्या उगडासाक तुजे वेदीर आमी दवरल्यान ती आमची दानां स्विकार कर आनी ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुवें ताका मोहिमेवंत केलोय तशें आमकां तुजी काकूट दाखय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर कळ्यानी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. तुज्या भक्तांचे उतरां वळते गोवायके उद्देशी तूं तुजे पवित्र सभेक नव्या बळान सुफोळ करताय आनी दर एका काळार आमकां तुज्या विस्वाशी मोगाची खोरी खुणां दिताय. अशें तुजे सोडवणेचो गूट सोपूण जावंक तांचे उत्तम देखीन आमकां उर्बेन बोत्ताय आनी तांचे दोयाळ विणवणेन थांबनासतना आदार दिताय. देखून सोर देवदूता आनी सांतां भोगतां सांगाती आमी तुका वाखाणटाव आनी संतोसाच्या उमाळ्यांनी गायताव. Povit, 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 dolbarazo, सर्वेस्पोर देव. स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. होजाना उत्सर्गी
Hosanna utsorgi सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी Hosanna utsorgi Hosanna utsorgi बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत कोश्ट मरणो सोंसूंक आप कशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ती म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचे हे रोगोत पातकांचें बोगसणें मेळूंक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्दाचो खूब संसाराच्या सोडवणारा तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली आमची काकूत कर बापा सोम्या जेजूच्या मोदनाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता बापाके प्रीतवेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर अशें लियो आमच्या बागिवोन बापा फिलीप आमच्या गोंवळी बापा सिमियाव आमच्या आदारी गोंवळी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाशान अंतरून गेल्यान त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणींचोय उगडास कर आनी तुजे काकुतीन ओंतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आम्हा सोमेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता अशें बागेवंत आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागेवंत जुजे तिचो पोती बागेवंत दोर्मदुता आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या संतां भोगतां बरोबर सासणांच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पोदेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणांच्या सासणांक आनी सगलीं बापा कुलो करून बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेच कुलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस
आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. बाबा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान अंतरेकतले आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकारांतली आमकां वाटाय. पदवी आनी महिमान तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश घाल आनी तुजे कशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जेताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आतां आमी एकामेकाक मोगान आनी एकामेकाचेर नदर घालून क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोण. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोण. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेवतली. The Holy Communion is reserved only for those who are baptized in the Catholic Church and for those who remain in communion with the Catholic Church through the reception of other sacraments. If any non-Catholics are present or persons of other faith or persons who do not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. पवित्र कोमिया फक्त कातोलीक पवित्र सोबेन बावतिस्म घेतला तांकांच दुसऱ्या धर्माची मनशां वो देवाक मानिनान तसलीं हांगा आसात जाल्यार उपकार करून आमी तांचे कडेन मागतांव तांणी आपले हात उकडून कोमिया घेवंक फुडें सरचें न्हय. जेजूक आमच्या काळजान शेवतान आमी गायन घेवया. D42 पेज नंबर 71. D42. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवड्या बुकेन आमी मोरता जेजू आमच्या उंड्या तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवड्या बुकेन आमी मोरता जेजू आमच्या उंड्या जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विसवासता ओरोण्यांतल्या सोग्या जाग्यार जेजू आमचे उदकातिकार जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे
विसंवासता ओरोण्यांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उदकातिकां तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवण्या बुकेन आमी मोरता जेजू आमच्या उंड्या तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवण्या बुकेन आमी मोरता जेजू आमच्या उंड्या ओरोंक ना जाय दोंगरार सोड्या जेजू आमची सुपांच विचार आमचे निर्बेळ असो कुडी जेजू आमचे जिवीत सासणी ओरोंक ना जाय दोंगरार सोड्या जेजू आमची सुपांच विचार आमचे निर्बेळ असो कुडी जेजू आमचे जिवीत सासणी तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवण्या बुकेन आमी मोरता जेजू आमच्या उंड्या तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवण्या बुकेन आमी मोरता जेजू आमच्या उंड्या जांचो एक वोट पडटा तुटून जेजू नव्यान दोळा बांदून जाच्या काळजान उचांबोळाय जेजू वाटा शांती सोसाय जांचो एक वोट पडटा तुटून जेजू नव्यान दोरता बांदून जांच्या काळजान उचांबोळाय जेजू वाटा शांती सोसाय तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवण्या बुकेन आमी मोरता जेजू आमच्या गोवण्या तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवण्या बुकेन आमी मोरता जेजू आमच्या उंड्या बुकेन आमी मोरता जेजू आमच्या गोवण्या उबी रावया प्रार्थुया बापा लिस्बोवाच्या बागेवन आंतोनीच्या ह्या दिसाक वांटो घेतिल्ल्या आमकां सोमेस्तां थंय सोर्गींच्या जेवणाचें देवीक बोळ थीर जावं आनी वाडो अशें आमी बाबार्थाचें देणें सुपोणपणी सांबाळूंक आनी तुवें दाखयलोले सोडवणेचे वाटेन चलूंक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बसया मातशी. तुमकां कुमसा जावंक जाल्यार फादर जोकी कावन्सिलींग रुमांत आनी फादर हायसीन कुमसोदोरीन कॉरिडरांत आसा. सिस्टर सँड्रा कावन्सिलींग कोता, तुमी तिका मेळचें. तिचो कॉन्टॅक्ट नंबर आमच्या नोटीस बोर्डार घातलेलो आसा. बागेवन आंतोनिच्यो इमाजी सेर्पेन हातान धरून
आमच्या सोवेनीर स्टोरान विक्रेक मेळटा. तुमी त्यो घेवंक येता. चर्च ऑफ गोवा हें पुस्तक सोवेनीर स्टोरान विक्रेक मेळटा. ताचेर गोंयच्या इगोर्जांची माहिती दिलोली आसा. तुमी तें घेवंक येता. मंगळारा दीस गेले देव बरें करूं. आमी उबी रावया. हात जोडुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवे असो. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी आपल्या कुटुंबान आनी समुदायान मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. शेवट उपकार. भाग्योन आंतोनाची विनवणी मागोंक मागणें. भाग्योन आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुज्या फुड्यान येता आनी तुजे दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्योन आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोर्म दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ, बोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोणती बरी काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे विंगेन आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका बोत्तलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. भाग्योन आंतोन, दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपोदरे, म्हजे हुस्के आनी म्हज्यो खोंती, म्हजी भिरांती आनी आकांत पळय. म्हज्या हुस्क्या खोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे विंगेन आयलोल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीनच मेळोवन घे. ओत्सोऱ्यांच्या भाग्योंत आंतोन तुका उलो मात्तोल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावोवंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मजतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्त जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवाळाय, थोडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गोवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनोती कोर. आमेन.
सांत आतोनीच्या मानाक आमी गायन घेवया U25 पेज नंबर 243 U25. Santa Antoni Bogta Wywiadzie kulicia Tudzia krata kielta Balok Jezu rasa Tudzia krata kielta Balok Jesu rasa Santa Antoni Bogda Otsuria tuci terra Toda vekor Bogda Ampak piacagara Toda vekor Bogda Ampak piacagara